गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव समिधा कुगळकाराच्या आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। करसवाडा म्हापशें महामार्गार वेगान येवपी ट्रकाची मशीन धडक, 4 मशीन आगताक मरण तर 2 गंभीर जखमी। ट्रक चालक पुलिसांच्या ताब्यांत। मोपा विमानतळाचेर देंवलें पोलंडासावन पयलें इंटर एराचें चार्टर विमान। वॉर्सो आनी कॅटोवीस शारांतल्यान येतले गोंयांत पर्यटक। भारत ते कॅटोवीस विमान सेवा दिवपी मोपा हो देशांतलो एकमेव विमानतळ। गोंय पुलिशेच्या गुळी वखदा पंगडान केरी पेडण्यात धाड घालून रशियन बायलेक केली अटक। जप्त केलो 16.88 लाखांचो हायड्रॉक्सी ब्युटारेट नावाचो ड्रग्स। भाजपाच्या फुडाऱ्यांचो कॅश फॉर जॉब प्रकरणात सहभाग। आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकराचो आरोप। उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशाकडल्यान चौकशीची पालेकराची मागणी। प्रथमेश गावडे आत्महत्या प्रकरणात उत्तर गोंय जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान निलंबित पुलीस कॉन्स्टेबल प्रीती आनी तनिष्का चव्हाणाची सशर्त जमनीचेर केली सुटका। प्रथमेशान केल्लो आत्महत्या करपाक प्रवृत्त केल्ल्याचो आरोप। रेल्वे तशेंच हेर कडेन नोकऱ्यो दिवपाचे हायस दाखोवन 4 भयणींक लाखांनी रुपयांची तोखी घाल्ल्या प्रकरणात प्रिया यादव आड आनीक एक गुन्यांव। सध्या प्रिया यादव दिवचल पुलिसांच्या ताब्यांत। आता पळयात खबरो विस्तारान। शुक्रारा मोपा विमानतळाचेर इंटर एराचें पयलें चार्टर विमान देंवलें। हे विमान पोलंडांतल्यान आयलां। वॉर्सो आनी कॅटोवीस शारांतल्यान गोंयांत पर्यटक येतले। भारत ते कॅटोवीस अशी विमान सेवा दिवपी मोपा हो देशांतलो एकसुरो विमानतळ आसा। आज मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट म्हणजेच मोपा एअरपोर्टार पयलेच फावट पोलंडाच्यान गोंयांत चार्टर फ्लायट लँड जाल्लें आसा। हे जे फ्लायट आसा ते पोलंडाच्यो 2 मेजर सिटीज आसात, तितूनच्यान डायरेक्ट गोंयांत पावलेले आसात। त्यो सिटी आसात काटोविसा आनी वासो सिटी आसा ती पोलंडाची कॅपिटल सिटी आनी थंयच्यान हे जे फ्लायट आसा ते डायरेक्ट गोंयांत आयज लँड जाल्लें आसा। हेजे टुरिजमान खूब अशी बुस्टिंग मेळटली अशी आशा आसा आनी खूब अशे टुरिस्ट डायरेक्ट पोलंडच्यान गोंयांक पावतले अशी हेन फुडें येरादारी पोलंड टू गोवा बरी जातली अशी आशा आसा। आनी गोंय हे भारतांतलें पयलें राज्य ज्या राज्यान पोलंडाच्यान डायरेक्ट फ्लायट येता। अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। गोंय पुलिशेच्या गुळे वखदा पंगडान बिरेस्ताराक केरी पेडण्यात धाड घालून एके रशियन बायलेक अटक केली। तिचे कडल्यान 16.88 लाखांचो 337 ग्राम हायड्रॉक्सी ब्युटारेट ह्या प्रकाराचो ड्रग्स आनी 36 ग्राम गांजो जप्त केलो। हे रशियन बायलेन भाड्याचे कुडीत व्हडा प्रमाणात गुळे वखदां सांठोवन दवरिल्ल्याची म्हायती पुलिसांक मेळ्ळ्या उपरांत तांणी ही कारवाय केली। गोंयांत पयलेच खेपे असल्या प्रकारच्या वखदांचो सोद लागिल्ल्यान ANC मुखार आव्हान निर्माण जालां। A major drug bust. We conducted a raid. So on the night of 6th in Kerim area. So there was information, as you are all aware, that we had busted one pan-Indian network of LSD worth 1 crore rupees, one case last month. So taking information from that, we were planning. We got an information that there are possibilities of finding GHB drug in Goa. So the entire team was after that. So through our sources, technical surveillance, we were able to narrow down on a Russian DJ. She used to play in low parties, small parties. So in a raid we conducted, we found around 300 grams of GHB and around 30 plus grams of ganja at her residence. So we have seized that drug, we have arrested her and we have gotten 2 days custody. So this is, and I will also like to tell you something about this GHB drug. The GHB is gamma hydroxybutyrate. It is locally known as liquid X or liquid ecstasy, and it is also called as date rape drug. So the primary purpose for this is that it is used to spike the drinks, and once it is given, the victim usually goes into semi-trance state, and whenever something has happened later on, when he or she gains consciousness, they don't know what has happened to them. So it is very much used in parties for that purpose. So there are other date rape drugs like roofies and ketamine also, but this is the first time ever in Goa that we have found GHB. गोंयांत जावपी नोकऱ्यांच्या घोटाळ्या वयल्यान आम आदमी पक्षान निदर्शनां केली।
भाजपाच्या फुडाऱ्यांचो कॅश फॉर जॉब घोटाळ्यात सहभाग आसा असो आरोप आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार हांणी केला. तेन्ना ह्या कॅश फॉर जॉब प्रकरणाची उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशा कडल्यान चौकशी जावची अशी मागणी पालेकारान केली. फाटले 6 महिने जाले आमी सांगता की सरकाराक जॉब विकपाक काडल्या. म्हाका दिसता 6 महिन्या पयलीं जेन्ना आमी उलयले की सरकारी जॉब विकता म्हणून तेन्ना चीफ स्पोक्सपर्सन भारतीय जनता पार्टीचो सांगपाक लागलो की प्रूफ दियात म्हणून. आणि आज जेन्ना हे जॉब स्कॅम भायर सरल्या कोरोनानी तेन्ना आमकां दिसून येता की बीजेपी फाटली कितलीशीच वर्सां जाली फटींगपणां करताली. आमी पळयलात की आज हे पूजा प्रिया जावं आनी कोण जी भायर सरल्या नांवात आमकां स्केपगोट करून आज सरकार म्हणटा की दिस इज ओनली जॉब स्कॅम म्हणून. पूण जेन्ना जॉब्स विकपाक अवेलेबल आसता तेन्ना जॉब घेवपी आसता आनी जॉब विकणारे दलालूय निर्माण जाता. आमी मागणी केल्या की हे जे जॉब स्कॅम आसा ताची इन्क्वायरी हॅज टू बी कंडक्टेड बाय ज्युडिशियल कमिशनर, रिटायर्ड हायकोर्ट जज आणि 2 रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जजाचो कमिशन अपॉइंट करून पब्लिक हियरिंग जावची. आमी गोवा पुलिसाचेर विश्वास करचो कित्याक कारण हातूंत भितर मंत्री आवाज एक स्टेप फुडें वता, मुखेलमंत्री आणि सगळे भारतीय जनता पार्टीचे लिडर्स ह्या स्कॅमात इन्वॉल्व आसा. आमकां एक ऑडियो क्लिपिंग मेळ्ळा, वी विल व्हेरीफाय इट आणि तातूंत भितर क्लियर कट एक कुर्तोरीचो मनीस इन्वॉल्व आसा जो लिडर आसा भारतीय जनता पार्टीचो, तो तातूंत भितर इन्वॉल्व आसा हे आमकां म्हायती मेळ्ळ्या. आणि देणगेन कमीत कमी 40 ते 50 लाखाची जाल्या जॉब स्कॅमा भितर. सो हांकां सगळ्यांक प्रोटेक्ट करपा खातीर सीएम हे करता काय हो मोठो प्रश्न आसा. पुलीस कॉन्स्टेबल प्रथमेश गावडे आत्महत्या प्रकरणात आता नवी अपडेट आयल्या. उत्तर गोंय जिल्लो आणि सत्र न्यायालयान निलंबित केल्ल्या कॉन्स्टेबल प्रीती आणि तनिष्का चव्हाणाचो सशर्त जामीन मंजूर केलो. जुवारी पुलावयल्यान उडी मारून जीव दिवचे पयलीं प्रथमेशान प्रीती आणि तनिष्का चव्हाण आपल्याक त्रास दिताली अशें व्हिडिओत ताणें सांगिल्लें. जुवारी पुलावयल्यान उडी मारून जीव दिवचे पयलीं प्रथमेशान एक व्हिडिओ काडिल्लो. तातूंत ताणें 2 बायल पुलीस कॉन्स्टेबल तशेंच ताच्या भावाचें नांव घेतिल्लें. ही तिगाय आपल्याक फोन करून त्रास दिताली अशें ताणें व्हिडिओत म्हणिल्लें. आपल्या मरणाक हीच कारणीभूत आशिल्ल्याचें ताणें व्हिडिओत सांगिल्लें. उपरांत पुलिशेन 2 बायल पुलीस कॉन्स्टेबलांचेर गुन्यांव नोंद करून तांकां अटक केली तशेंच तांकां सेवेंतल्यानूय निलंबीत केल्ली. ते खातीर ह्या दोगांयनी उत्तर गोंय जिल्लो आनी सत्र न्यायालयांत जामिना खातीर अर्ज केल्लो. ह्या प्रकरणात पयली सुनावणी बुधवारा जाल्ली तेन्ना ही सुनावणी न्यायालयान फुडें धुकलिल्ली. मजगतीं शुक्रारा ह्या प्रकरणात परतून सुनावणी जाली. आता ह्या प्रकरणात उत्तर गोंय जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान बायल पुलीस कॉन्स्टेबल प्रीती आणि तनिष्का चव्हाणाचो सशर्त जामीन मंजूर केलो. तातूंत LPSI 2 जाणां अरेस्ट केल्ले पळय तांकां दोगांयकूय आज कंडिशनल बेल मेळिल्ली आसा. पर्सनल बॉन्ड 20,000 एकट्याक फर्निश करपाक आनी नॉर्मल कंडिशन्स दिल्ली आसा. आनी कितें जालां आर्ग्युमेंट पयर जाल्ले आनी ऑर्डर रिजर्व ती आज दवरिल्ली. आर्ग्युमेंट अशें आशिल्लें की प्रथमेशान सुसायड पळय कमीट केल्लो तो 25 केल्लो आनी सबसिक्वेंटली ताची बॉडी 27 ऑक्टोबराक मेळिल्ली. रेजिस्टर FIR जाला पळय तो 3 तारखेक जाला आनी ताजे फाटल्यान ताणें 4 तारखेक हे लेडी PSIक अरेस्ट केल्ले आसा. आनी कंप्लेनंट पळय हातून आसा तो प्रथमेशालो कोण रिलेटीव नाशिल्लो. तातूंत पोलिसूच महादेव नायक म्हणून सोशल मिडियाक कनेक्टेड आसा तो IRBतलो एक पोलीस आशिल्लो. हाजेर आमी आर्ग्युमेंट्स केल्ले, कोर्ट कन्विन्स जालो आनी आज तांची बेल ग्रांट केल्ली आसा. मॅडम तांकां अरेस्ट केल्ले ते रातची केल्ले अशें कितें आयकूंक येता आमकां? अशी म्हाका क्लायंटांनी इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा की रातचे पोलीस आयिल्ले तांच्या घरा कडेन आनी तांकां रातचे गाडयेन बसयल्ले म्हणून. पूण अरेस्ट तो दाखयला तो 4 तारखेक 4 दाखयला पूण तांचे फॅमिलीक कळयला ते 4 तारखेक 8 कळयला अशें म्हाका ताच्या फॅमिलीन सांगिल्लें आसा. मॅडम कंडिशनल बेलान कितें कितें कंडिशन्स घातलेले आसा? एक म्हणजे पर्सनल बॉन्ड 20,000 विथ लायक शुअरिटी एक दिवपाची. मागीर दे कॅनॉट लीव द स्टेट ऑफ गोवा विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट. आनी बाकीची नॉर्मल कंडिशन म्हणजे दे कॅनॉट टेम्पर विथ द
एविडन्स बी ती नॉर्मल कंडिशनाक दिल्ली आसा. ओके 20,000 एकट्याक एक मनशाक 20,000 दिल्ली ओके आसा. इच तेंच्यांनी काल सुसायड करपाचो अटेम्प्ट केलो अशें न्यूजार आयिल्लें आसा फर्स्ट फ्लोरा वयल्यान, पूण तें दिसता म्हाका तांणी जेलींक तांकां कितें तरी त्रास जाल्यात. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान गौरेश गांवकार. फसवणूक प्रकरणात पोलीस कस्टडीची हवा खावपी प्रिया यादव हिचे आड दिवचल पोलिशेंत आनीक एक गुन्यांव नोंद जाला. दिवचलच्या बोड्डे वाठारांतल्या 4 भयणींक मेळून प्रिया हिणें लाखांनी रुपयांची तोपी घाल्ल्याची म्हायती फुडें आयल्या. तशी कागाळ आयले उपरांत दिवचल पुलिशेन प्रिया आड फसवणुकीचो गुन्यांव नोंद केला. रेल्वे तशेंच हेर कडेन नोकऱ्यो दिवपाचे हायस दाखोवन 4 भयणीं कडल्यान सुमार 80 लाख रुपया आनी भांगराच्यो वस्ती घेवन लाखांनी रुपयांची तोपी घाल्ल्या प्रकरणात दिवचल पोलिसांनी प्रिया यादव आड आनी एक गुन्यांव नोंद केला. सध्या प्रिया यादव दिवचल पोलिसांच्या ताब्यांत आसा. प्रिया यादव आसा न्हू त्याच्या विरुद्ध तुवें दिवचल पोलिसांनी कंप्लेंट दिल्या कित्याक लागून न्हू? आमचे पयशे आनी भांगर तेणी येना आनी आमकां जागो आनी हे दिता म्हणून एक दुकान दिता म्हणून मागीर हे दुकानान जागो खंय दिता म्हणून खंयसर हांगा आनी सादारण तुमकां कितल्या जाणांक टोपी घातल्याची? 4 व्हिडिओ कॉपी घातली आनी सादारण इतकी जास्तच जातले ते 80 लाखा परस चड जास्तच जातले आमचे बारीक बारीक हे धरून. आनी आतां म्हाका सांग दिवचल पुलिसांनी तुमी केन्ना कंप्लेंट दिल्या? दिवचल काल दिल्या रजिस्टर केल्या आनी पुलिसांनी कितें सांगलां? पोलिसांनी आमी कोर्टान बी हे करून पयशे पळयता. तुमची मागणी कितें आहा? आमची मागणी आहा पुलिसांनी कितें तरी करून आमकां मातशें हेल्प करपाचें. म्हणजे तुका आनी तुज्या 3 भयणींक तेणी लुटला सारकें, म्हणजे भांगर आनी पयशे मेळून 80 लाखा परस चड जास्त जाता. हय न्हू? आनी एकदाच तुमी दिल्ले तें म्हणटा थोडे हय तुमकां सामकीच हे केलें. 8 वर्सां केली आमकां सामकी. म्हणजे तुमकां रेल्वेचे दुकान दिता आनी प्लॉट दिता म्हणून पयशे बी दिता. म्हणजे तुमी आतां पोलिसे कडेन कितें मागता? पोलिसे कडेन मागता आमी की पुलिसांनी मातशें आमकां हेल्प करून कितें तरी आमचे मेळा सारकें करपाचें. प्रिया यादव हिणे 2017 ते 2024 ह्या 7 वर्सांच्या कार्यकाळात आपल्या सयत आपल्यो हेर 3 भयणी ललिता, मिलन आनी पूर्णा वांयगणकर हांकां मेळून 79 लाखा परस चड रुपयांची तोपी घातल्या. तशेंच लाखांनी रुपयांचे भांगर उखल्ला अशी कागाळ दिवचलच्या बोड्ड्या वाठारांत रावपी जयंती रघुनाथ वांयगणकर हिणे दिवचल पुलिशेंत केल्या. हे कागाळीची दखल घेत दिवचल पुलिशेन प्रिया यादवा आड फसवणुकीचो आनीक एक गुन्यांव नोंद केला. फसवणूक प्रकरणात प्रिया यादव हिका दिवचल पुलिशेन फाटल्या आयतारा अटक केल्या. सध्या प्रिया यादव ही पुलीस कस्टडीत आसा. प्रिया यादव हिचे आड आनीक एक फसवणुकीचो गुन्यांव नोंद जाल्ल्यान पुलीस ह्या प्रकरणाचो आतां नव्यान तपास करतले अशें कळटा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. फाटली 2 वर्सां जालीं शिगांवच्या पंप हाऊसाच्या शटराची अवतिकाय जाल्ली आसा. ते शटर बंद लेगीत जायनाशिल्ल्यान भितर आशिल्ल्यो वस्तू चोरयेक वचपाची शक्यताय आसा. हे विशीं थळाव्यांनी संबंदीत अधिकाऱ्याक लेगीत कळीत केल्लें, पूण कोणेच दखल घेतिल्ली ना. वरिश्ठ अधिकाऱ्यांनी हाची दखल घेवन बेगोबेग शटराची दुरुस्ती करची म्हूण मागणी जावपाक लागल्या. सर आमी सध्या शिगांव आसा जे जाग्यार PWDचे हांगा उदक सोडपाचे जे कार्यालय आसा त्या जाग्यार आसा आनी तुमी पळयता की गेले 2 वर्सां जाली की हे जे शटर आसा PWDचे ते हांगा अशें सुटलेले अवस्थेन आसा. ह्याच्या संदर्भात स्वता गांवकारी लोकांनी येईक जेईक सांगलेले आसा की हांगा शटराची तुमी दुरुस्ती करा, कारण हेवटेन तेवटेन कोणी तरी चोर बी भोंवता आनी फाल्यां चोरून येयले जाल्यार तुमी स्थानिकाचे घालतले अशें म्हणून तांकां सांगलेलें आसा. पूण अजून बरें तेंच्यांनी हे शटर दुरुस्त करूं ना. ते तशेंच आसा. आतां कित्याक लागून ते तशें दवरला काय खबर ना. फाल्यां सकाळीं जी चोरी जाली जाल्यार हे लोक
फाल्यां चोरी जाली म्हणटले, पूण हे जे सतत उगडें आसा शटर सगळे सुटलेले आसा आनी हे सरकारी जावन आसा, PWDची जावन आसा, तरी PWDची आसून सुद्दां 1-2 वर्सां जाली तरी हे शटर सारके जायना. कित्याक लागून जायना? की तांकां फंड गव्हर्मेंट दिना काय कितें हे करपा अशी लोक उलयता. गोमंतक TV खातीर शिगांवच्यान एकनाथ खेडेकर. आमचे गोंय शिक्षणीक नदरेन उत्कृष्ट जावचें म्हणून सरकाराचे यत्न आसात, जेणे करून जागतीक दर्जाच्यो शिक्षणीक संस्था तशेंच कौशल्य विकास केंद्रां फुडल्या पिळगेक बरें भविष्य दिवंक शकतली. तशेंच गव्हर्नन्स, आरोग्य सेवा आनी स्मार्ट सिटी सोल्युशन खातीर AIचो वापर करप हो सरकाराचो ध्येय आसा, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. ते अंदू वर्साच्या अमेझिंग गोवा ग्लोबल बिझनेस समिटांत उलयताले. Goa is fully committed to establish the business-friendly environment by implementing policies that simplify process, offering incentives and ensuring that the ease of doing a business remains a top priority. The government is committed to creating the balanced development path, one that embarks the growth while preserve our environment and culture. We are actively engaged in building the partnership with national and international stakeholders to drive this vision forward. An invitation to invest in the Goa's future. Today, I invite one of you to envisage the Goa not just as a tourist destination, but as a promising partner in your business journey. Together, let us leverage our strength, our strategies, location, and our talented youth to propel Goa into the global stage. With the strong backing of our Government of India and futuristic vision of our Government of Goa, we boast the 4-lane highway, 2 world-class airports, the railways, and as well as the port connectivity. We have one of the best solid waste management plants in the country, combined with the strong network of STP, ETPs, biomedical waste and hazardous waste treatment facilities actively monitored by our State Pollution Control Board. This infrastructure is the key to harnessing the Goa's optimum potential as a vibrant economic hub. शुक्रारा जनता दरबारान लोकांनी वेगवेगळे प्रश्न मांडले. मडगावच्या SGPDAचो सिवेजीचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो जातलो हे विशीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांचे कडेन चर्चा केल्या, अशें मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी सांगलें. उपरांत कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी कितें उलोवप केलें तें आयकात. SGPDA sewage issues are under control. The estimates have been done. I have discussed with the Honorable Chief Minister. He has agreed to immediately approve the tenders of the estimate. Because at the end of the day, he is chairman of the Civic corporation. So he has assured he will get that. He will get that done. We are moving. Then collector issue will be solved also. Collector issue will be solved. So I am slightly distracted with old work. But we will resolve this issue. The job scam, as we call it, is difficult. These type of issues are created. There need not be any truth in them. And I'm giving you an example. She may not be willing to come forward and speak because of fear that she may lose her job. But this is the truth. So it is very easy for everyone to shout. I was a minister during my earlier tenure. I think I must have given around 1,200 jobs. But I am willing to throw a challenge and request anybody who has given me a paisa to please come forward and expose me. Because I haven't taken a paisa. Having said that, I have examples where people have taken money in my name. And I have called them and I have told them return that money or else I will take action against you. And they've returned the money. दोडामार्ग वाठारांत कॅनलांत लिपोवन दवरिल्लो सोरो धरपाक दिवचल पुलिशेक येस आयला. शुक्रारा सकाळीं केल्ले कारवायेंत पुलिसांनी सोऱ्याच्यो 46 बाटल्यो जप्त केल्यो.
महाराष्ट्रात जावपी वेंचणूक लागीं पाविल्ली आसतनाच ही महाराष्ट्राच्या शिमे लागीं हो सोरो मेळिल्ल्यान पुलीस यंत्रणा आनीक अलर्ट जाल्यात. दिवचल पोलिसांनी केल्ले एके धडक कारवायेत दोडामार्ग वाठारात कॅनलात लिपोवन दवरिल्ल्यो सोऱ्याच्यो 46 बाटल्यो जप्त केल्या. पोलिसांनी शुक्रारा सकाळी ही कारवाय केली. महाराष्ट्रात जावपी वेंचणुकेचे फाटभुंयेर सध्या पुलीस यंत्रणा सामकी सतर्क जाल्ली आसा. महाराष्ट्राच्या सीमे लागीं दोडामार्ग वाठारात तर दिवचल पुलिसांची दीस रात गस्त चालू आसा. गस्त चालू आसतना शुक्रारा सकाळी दोडामार्ग वाठारात कॅनलात सोऱ्याच्यो बाटल्यो लिपोवन दवरिल्ल्याचे पुलिसांचे नदरेक आयले. पुलिसांनी पंचनामो करून ह्यो 46 सोऱ्याच्यो बाटल्यो जप्त केल्या. रॉयल चॉयस ब्लेंडेड मॉल्ट विस्कीच्यो 36 आनी ग्रीन ॲपल वोडकाच्यो 10 मेळून 46 सोऱ्याच्यो बाटल्यो पुलिसांनी जप्त केल्या. दिवचलचे पुलीस निरीक्षक दिनेश गडेकर हांच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस सहाय्यक उपनिरीक्षक लक्ष्मण घाडी हांच्या फुडारपणा खालचे पुलीस टिमीन ही कारवाय केली. ह्यो बाटल्यो कोणी लिपोवन दवरिल्ले ते स्पश्ट जावना. पुलीस सध्या ताचो शोध घेतात. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. अंजुना विमलवाडो मारहाण प्रकरणात पुलिसांनी दोगांक अटक केल्या. मेविल्टन थियोडोर आनी ब्रुनो डिसोजा हांच्या जमनीच्या अंतर्गत विशयावयल्यान हो वाद जालो. ह्या केशीत म्हापशा धुळेर रावपी 54 वर्सां पिरायेचो दिगंबर साळकर आनी कुचेलीचो 33 वर्सांचो अखिल टिकेकर हांकां पुलिसांनी अटक केल्या. ब्रुनो डिसोजान जमनी वयल्यान जाल्ल्या वादात दिगंबर आनी अखिलाक मदतीन आफयल्ल्याचें कळटा. हाचो फुडलो तपास चालू आसा. On the complaint of one Shri Mevilton Theodore, who's 32 years old, he's a resident of Gumalwado, Anjuna. We've registered an offence against one Bruno D'Souza. और इसके अंदर on the basis of this complaint, 2 persons were arrested last evening. The arrested persons are one Mr. Digambar Salkar. He is 54 years old and he is a resident of Duler Mapsa. The other person arrested is Akhil Tekekar. He is 33 years old. He is a resident of Kuchelim Mapsa. जो दिगंबर सालकर हैं, in initial interrogation he is revealed that he was a friend of Mr. Bruno, और जो उसमें who is around 92 years old, and Bruno had contacted him to help him resolve a existing property dispute. This property dispute which they have is with one person who we've identified as Mevilton Theodore and his father. इसमें जो फादर हैं उनको इंजरीज आई हैं और मेविल्टन को भी इंजरीज आई हैं. ऑन द बेसिस ऑफ इंजरी दे आर प्रेजेंटली अंडरगोइंग ट्रीटमेंट एट GMC. उसके बाद उनको मणिपाल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है. वी हैव ऑल्सो रिसीव्ड अ क्रॉस कंप्लेंट that from Mr. Bruno, on the basis of which a cross FIR has also been registered. उसके अंदर भी investigation is currently underway. करासवाडो म्हापशे महामार्गार वेगान येवपी ट्रकाची मशीक धडक बशिल्ल्यान 4 मशींक आगताक मरण जाल्यार 2 गंभीर जखमी. ट्रक चालकाक पुलिसांनी चौकशे खातीर ताब्यात घेतला. पळयात. करासवाडो म्हापशे महामार्गार वेगान येवपी ट्रकाची धडक रस्तो हुप्पी मशींक बशिल्ल्यान दुर्दैवान 4 मशींक आगताक मरण आयलें. जाल्यार 2 गंभीर जखमी जाल्ल्यान तांकां उपचारा खातीर बेगोबेग गोशाळेंत धाडून दिले.
सच्चेवरवी ह्यो म्हशी चरपाक गेल्ल्यो. रातच्या वेळार घरा परततना महामार्गाचेर भर वेगान ट्रक आयलो आणि म्हशींक धडक दिली. ह्या अपघाताची माहिती मेळटाच म्हापशा पुलीस आणि उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक पावले. अपघाताचो पंचनामा करून जखमी म्हशींक उपचारा खातीर गोशाळेंत धाडून दिले. मजगतीं ट्रक चालकाक चौकशे खातीर म्हापशे पुलिसांनी ताब्यात घेतला. फुडलो तपास सुरू आसा. कोलवाच्यान पास येतालो गाडी मारली बॅरिकेडाक क्रॉस केली गाडी मारली तो पळोवपाक लागलो तेन्ना ताका हांवें मातसो रावंक लागलो ताका फाटी गेलो तेन्ना तिणी फाटी घेतली गाडी तेन्ना तो देंवलो बी आनी अशें जालें आनी उदकी सारको ती रावलो ओगी रावलो मारल्यान तो ओवर स्पिडीड आसलो हय फूल टायर्ड आसलो आल्कोहोलीक ड्रंक आशिल्लो ओके कितें गोंयचो ट्रक तो ट्रक गोंयचो पण ड्रायव्हर आसलो तो भायलो कितले म्हशी आशिल्ल्यो हांगासर 6-7 आशिल्ल्यो 4-5 मेले आनी 2 इंजर्ड आसा कितें गोरवांचो कोण या कोण ओनर आसा येयला बी लेट येयलो म्हणजे काही लोकांचे अशें म्हणणें आसा की ती गोरवां हांगासर कितें बसलेली का क्रॉस जावन वयताली पास येयलो सगळ्यो गाड्यांसून म्हशी येताल्यो तो थंयसून ते हायवेक सरले चडटे हायवेक जाल्या बरोबर ती ट्रक येयलो मात्र तेका धपक्याक ते गावले चेवडो येयलो भिवन घरा इतलेंच जालें कितकी इंजर्ड चरोवपाक व्हरले हय सदी टायमाक येतालो वयर दोगांनी आतां कितले म्हशी कितले आतां हें जाले म्हणजे आतां 5 हे जाले इंजर्ड कितके आतां म्हणजे आतां 3 गेले आमकां सवणाक कॉल येता की हायवेचेर एक्सिडंट जाला टिप्पर आनी म्हशी विकतात आमी हांगा येवन पळयल्या जाल्यार पळयतकच हांगा तो म्हशी आमकां 2-3 त्या सायडीन ह्या सायडीन 3 टिप्पर आपण 3 आसले त्याच्या उपरांत आमी ते टिप्पर आपण आसले ते आमी 3 म्हशी काडले आणि त्या सायडीन 2 इंजर्ड आसले ते गोशाळेंत गाडी येवन तितून आमी घातले आनी शिफ्ट केले आनी हे जे न्हिदले आहा ते आमी म्युनिसिपाल्टीन त्या गाडयेंत थंय शिफ्ट केले ते आमकां कितें खबर ना आमी ते पळोवंक ना कशें कितें आसलें लोक म्हणटात की ते चलत येताले आमचो एक स्टाफ आसलो तेजस म्हणून बांदेकर तो सांगतालो चलत येतालो. स्नेहा सोटीकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आवाज गोयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीक खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सुबह से इतने बच्चों को कंग्रेचुलेशंस टाइप कर चुका हूं. किसी की बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, किसी को बेस्ट स्कॉलरशिप मिल गई, तो किसी को बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन. पारोल यूनिवर्सिटी जब से NAC A++ हुई है, स्टूडेंट्स की तो निकल पड़ी है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही.